नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। उटंगाराच्या पावसान पाड्ड्या रस्तो उदका पोना, एकलो बुडलो, कितलेशेच वाठार काळखान, 24 वरांत 5 इंच पावस, घराचेर पडली झाडां, अनमोड पालसण कोसळ्ळे, येरादारी बंद। गोंयांत राष्ट्रवादी वांगडा युती जातली काय ना अजून थारूंक ना। राहुल गांधीच्या फुडारपणाखालची समिती थारायतली युती विशीं दिग्विजय सिंगाची गोंयांत म्हायती। पक्षान शिस्त हाडात, दर म्हयन्याक बसका घेयात, दिग्विजय सिंगाचो प्रदेश काँग्रेसीक सल्लो। सुभाष म्हणटा जे प्रस्नांचेर काँग्रेस पडली ते प्रस्न अजून तशेच। दीनदयाळ स्वास्थ्य योजने खाला 6 लोकांच्या फामिलीक 5 लाखां मेरेन विमो। भलायकी खात्याची येवजण तयार, रोखडेच टेंडर, ऑक्टोबर मेरेन जीएमसीन बायपास सर्जरी। आणि लोकसभेक दक्षिणेन भाजपान 3 नावां, सावयकार, दामू आणि मिश्किता म्हणटा उमेदवारी दिल्यार पसून नाका, दामू तयार, सावयकार मेरेर। खबरो विस्तारान। उटंगाराच्या पावसान पाड्ड्या न्हंयन एकलो बुडला तो प्रदीप हेगडे, 50 वर्साचो। पाड्डे वाठार उदका पोना गेला, कमरभर उदक। ताका लागून येरादारी बुधवारात दुसरे वटयां सोडली। केपें मडगांव मार्गावेली येरादारी रस्तो बुडिल्ल्यान जॅम जाली। अनमोड पालसण कोसळिल्ल्यान येरादारी बंद पडली। कितलेशेच वाठारांनी गाडयो आनी घरादारांचेर झाडां कोसळ्ळी। न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडल्या। वास्को कांय वाठारांनी बुधवाराय लायट नाशिल्ली। 24 वरांत 5 इंच पावस वतला। अनमोड घाटार राती सुमार 2 पालसणां कोसळ्ळे। 4 मीटर उंच आनी 35 ते 40 मीटर लांबायेचे सुवातेर पाळसण कोसळून रस्त्यार देंवले। पुराय रस्तो मातयेन पुरवल्ल्यान गोंय बेळगांव येरादारी बंद पडली। कुळेच्या पुलिसांनी वचून येरादारी दुसरे वटयां सोडली। गाडयो राती चोर्ला वटयां आयल्यो। दक्षिण गोंयचो जिल्लोधिकारी एनडी अगरवाल, कुळेचे पुलीस आनी अरिश्ट वेवस्थापन पंगडाचे देखरेखी खाला रस्तो मेकळो करपाचें काम सकाळचो आदेश सुद्दां चलताले। We all went door to door visiting everybody, the people who are affected with the floods yesterday. Everything has been damaged. So we promised them that we are going to give them everything and rebuild the compound walls also. They will strengthen the disaster. Now I have told them to remove all the pipes and let the water flow. So that should solve the problem. ट्रेनीक फेल जालें म्हणपाक जाता, कित्याक आतां सद्या अशें उदक भरलें आनी तांकां अशें म्हणिल्लें ना म्हणपाक आमी कन्सल्टंटा कडेन कन्सल्ट केला आनी अशें जावपा ना तशें जावपा ना। सीएमा कडेन हांव उलयलां हाजे बाबतींत, कित्या बाबतींत JIDCन कॉन्ट्रॅक्टराक करपा आसतो आनी सीएमाक सांगलां आनी सीएम ताजेर एक्शन घेतलो। पणजे शारांतूय राती सगळे कडेन उदक भरिल्लें। दुकानांनी उदक भरलें। राती एका उपरांत उदक देंवलें। फायर सर्विसेक कॉल केले, 108क कॉल केले, पुलिसेक कॉल केले, तेजे नंतर फायर सर्वीस येयली। फायर सर्वीस येयली ती म्हळ्यार पणजेची, जवळ 1 तास रावले आनी म्हळ्यार आतां म्हळ्यार डिफिकल्ट आहा म्हळ्यार आनी आमकां ही लायन लागना म्हळ्यार आमी म्हळ्यार पणजेचे तुमकां म्हळ्यार ओल्ड गोवाची गाडी येतली म्हळ्यार आनी 12 सुमार रिटर्न केले 1 तास रावले आनी तेज्या नंतर मागीर आमी ओल्ड गोवा कॉल करून ओल्ड गोवाची गाडी 1 सुमार येयली। तेका येयली जाल्यार ते म्हळ्यार तेका म्हळ्यार क्रेन जाय म्हळ्यार तेज परत 10:30 पडले जाल्यार 10:30 10 तास जाले तरी अजून फायर सर्विसची गाडी ना, पणजेची ना ओल्ड गोवाची ना, 10 तास जाले आता। टोंकार रावता काजनबाट, हांगा आमचें आख्खें उदक भरलां आनी आजून कोण येवंक ना, कोण गव्हर्मेंट सर्वंट येवंक ना, कोण येवंक ना, इवन MLA ना, कावन्सिलर ना, कोण ना, तरी आमी हांगा पळय भुरगे सगळे थंयच भोंवता, सरप भोंवता हांगा, कोण येना हांगा, कितें करपाचें आमी हांगा। वो गटर आख्खो भरला। ये तो हर साल है, भरते रहता है पानी में, अब घर के अंदर भी पानी है। सब नेता लोग आएगा सिर्फ वोटिंग के लिए आएगा। वास्को घरादारांचेर झाडां पडली। एके गॅरेज आनी पिकअपीचेर झाड कोसळ्ळें। घराचे पागेर कोसळ्ळें। हांव सुद्दां येवंक ना, कांय कळोंक ना, डायरेक्ट पडलो झाड। आनी कितें तुमकां कळोंक लागला ना, म्हाका मातशें मारला, तेका मातशें मारला, पिकअप आसलेली डॅमेज जालें, पिकअप वांगडा आमी साल्वार जाले। आयज जो पावस झडला पळय ते हितूनसून फाटल्यान सगळे कोसळ्ळा
आणि आता हो असोच जर पावस रावलो जायत जाल्यार सांजे पासून ते सगळे कोसळून डॅमेज जावपाक शकता. तेन्ना हांव कितें म्हणटा की म्हाज्या आईक भावाची बायल आहा पळय तांकां खंय तरी दुसरे कडेन रावपाक अरेंजमेंट करचो. फाटल्या 24 वरांत राज्यांतलो पावस 5 इंचाक तेंकला. आतां मेरेन 37.20 इंच पावस पडला. सांग्या सगळ्यात चड 214.4 आनी मडगांवां 210.4 मिलीमीटर पावस पडला. लोक पब्लीक चलता पळय ते सगळे थोडे जाण बायलां जांग दादले पडोंक ना, पडोन हात पांय मोडले हांगासर. म्हणजे ते गटारे बी तुंबलेले न्हू, तितून ते कोण पडटा आमकांच उखलचें पडटा. उदीक भरोन पळय आमचे पांय हे ते पुसून आमकां एडमीट सुद्दां एकटो आहा. ते म्हणजे उदकाचे घाण संडासाचे टाके बीन सगळे भरले न्हू. पानी आया बहुत तकलीफ हुआ पानी निकालने के लिए. बारिश गटर कुछ साफ नहीं है, साफ किया हुआ पानी पूरा अंदर आ रहा है. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेस राष्ट्रवादी वांगडा युती करतली काय ना हे निश्चित ना. राहुल गांधीचे फुडारपणा खालची समिती ताचेर निर्णय घेतली. ताका लागून गोंयान राष्ट्रवादीक जागा मेळटली काय दोनूय जागे काँग्रेसीच लढयतली हे मागीर कळटले अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिग्विजय सिंग म्हणटा. मात मोपाच्या प्रस्नाचेर काँग्रेसी मदीं दिग्विजय येवन पासून कोफुसांव आसा. काँग्रेसीची नेमकी भुमिका कितें हाचेर तो पासून निश्चित काय सांगूंक शकले ना. लोकसभा की 2 ही सीटें हैं, एक सीट एनसीपी के पिछले टाइम्स चुनाव ये करे और एक सीट आपके पास है. तो क्या इसके आगे भी इस तरह से होगा या 2014 के चुनाव लड़ने के प्रबंध की कमेटी है जिसके अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी हैं. उनकी अध्यक्षता में एक सब ग्रुप है जो कि 2014 के इलेक्शन में किन किन पार्टियों के साथ गठबंधन होना है उसके लिए चर्चा करने के लिए एक कमेटी बनी हुई है जिसमें कि मिस्टर एंटनी उसके अध्यक्ष हैं. वही इन सब बातों पर चर्चा करेगी, लेकिन राय मशवरा राज्य की यूनिट से और राज्य की लीडरशिप से लिया जाएगा. Well, this is something that the party has to decide. No, there is no question of supporting or opposing. The whole issue has to be taken as a more of a macro view as to what is good for the state of Goa. Does Dabolim has the capacity to absorb the kind of traffic that we see in the next decade? At the same time, the big aeroplanes that are now in service, international flights also coming in, how best is it possible? Is it possible to extend and expand the present Dabolim airport, or we have to look at other things? So I think that has to be seen in totality. No, party, there may be different views on this. There's bound to be, but the party will take a considered view on this. Goa government is still in the honeymoon period. It's not completed its one full year. Let the people realize their mistake, which they have started slowly realizing. And of course, the Congress party would fight the dictatorial attitude of the Chief Minister. This Congress intends to bring down this government. Because there were news recently about No, we don't believe in this. I think we will we respect the mandate given by the people of Goa. We are a responsible opposition party and we should act accordingly. if it topples on its own? Not our fault. Well, our PCC president has submitted his resignation after the assembly result, and a conscious decision will be taken by the party. पक्षान शिस्त हाडात, दर म्हयन्याक बसका घेयात, ताचो अहवाल तयार करात, फुडल्या बसकेन कार्यवाही अहवाल दियात असो सल्लो दिग्विजय सिंगान प्रदेश काँग्रेस समितीक दिला. सगळ्या कार्यकर्त्यांनी फेसबुक आणि ट्विटराचेर येवचे आणि भाजपा सोशल मीडियाच्या माध्यमांतल्यान करता ते प्रचाराक प्रतिउत्तर दिवचे अशें तांणी मागला. तांणी सगळे काँग्रेस आमदार, पदाधिकारी, समित्यो आणि युवा काँग्रेसीची खासा बसका घेतली. 2014 election is a challenge. Although you have only 2 seats, but both seats are important. Discipline is absolutely important. We have to bring in the character of simplicity, austerity, and humility in the functioning of the Congress party. It has become mandatory now that every block Congress committee must have a meeting every month
every district Congress committee and PCC executive must meet every month. The minutes have to be recorded and action taken report has to be put up in the next meeting. To activate itself. It has to bring new leadership. We have to bring in new people. We have to open up our doors for new people to come in. भाजपाच्या सोशल मिडियांतल्यान चलिल्ल्या बदनामीक सोशल मिडियांतल्यानच जाप दिवंक जाय. त्या खातीर फेसबुक आनी ट्विटराचेर अकाउंट उगडचे असो सल्लो दिग्विजयान गोयच्या कार्यकर्त्यांक दिला. Social media is something which we cannot ignore. Who understand the functioning of the smartphone must open their Facebook account and Twitter account. We have to increase the number of people on social media and have to be very active so that the disinformation campaign run by the BJP and the Sangh activists has to be, this challenge has to be met at our own level so that the disinformation campaign run by the BJP is countered on social media. ज्या मुद्द्यांक लागून आमचे सरकार पडले तेच मुद्दे भाजप सरकारान तडीक लायिल्ले नात अशी खंत प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शिरोडकरान उक्तायली. This was presented to public by the opposition party. They succeeded in overcoming our political campaign, and as a result, these 3-4 issues like medium structure, mining issue, regional plan issue, and corruption. These were the 3-4 major issues which made us lose the government. So it is almost 15 to 16 months now that we are feeling the pangs of losing government. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकिक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.